बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. बघाच्या इश्टानो, सकाळच्या पारार आमची मागणी आमच्या काळजाच्या ओत्र्याक घेवन हो दोंगर आमी चडल्या. मान्यवंत आग्नेलाची विणवणेन आमची मागणी आमी बापाक उबारूंक ताका दिनवासूंक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्या. तो थोडो वेळ ओगी रावया दिनवासण्याची मागणी आनी आमची मागणी काळजाच्या ओत्र्याक बापाक आमी उबारूया. एक आमचे मागणे फळादीक जावंक हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण आमी ओळखून घेवया आनी दोनूय देवा लागीं आमच्या पातकांचे बोक्षणे मागुया. म्हणून हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो हो जगण्या उच्चारून सांगता. मनातून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. बसत भाग्योन सदां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनीक सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा सैमिताचे पुरविल्ले वडविके परस वर्ते करून तुवें उबारलाय. उतरां वर्त्या मोगान आनी काकुतीन तुवें आमची सोडवण केली म्हूण उगडास दवर. पवित्र स्नानाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां भरलाय. तर आमचे जिणेंत तुजे कृपेची देणी तूंच सदां काळ सांबाळून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुज्या सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोस जावन तारवार बसून फानफिलेच्या पेरग्याक गेले. हांगा तावन तांकां सोडून जुआंव जेरुसल्याक परतलो. पूण हेर सोगले पेरगा तावन फुडें वचून पिसिडियेचे एंटिक्वेंत पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. समुद्रींतली आनी
प्रवाद्याच्या पुस्तकांतली वाचपा जातोच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावांनो, तुमकां खोशी जाल्यार तुमच्यान पोरचेक उपशां करूं येता. पावलो उबो रावलो आनी आपल्या हातान कुणा करून ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यांनो, आयकात. इस्रायल परचेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विचून काडली आनी ती विदेशी कशी इजिप्टांत आसली तेन्ना ताणें एक परजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पदवेन तांकां थंयसरली भायर काडली. 40 वर्सां तांकां अरण्यांत सांबाळली. कानांत 7 राष्ट्रांचो भस्म करतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलितांक दिलो. ह्या उपरांत साम्युएल प्रवादी ये पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर तांणी राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामीनच्या कुलाचो किसाचो पूत सावलू दिलो. मागीर तांकां निगडायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गवाय दिवन म्हटलें, जुवावान आख्खे इस्रायलाचे परचेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुवावान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय, म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाण्याचो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. देवाची आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटल्या. सगळीं म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेत तुजें विस्वाशीपण परगटतलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसो तीर केल्याय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओडकोण करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलो. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोट करतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटल्या. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें तारोनाचें कडो. जबाब, तूं म्हजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटल्या. उद्गार, सर्वेस्पराक जय जय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवाय.
मेलेल्यांतलो मालगडो दया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुल्ली आमची पातकां सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शिसाचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, आपल्या दोनयावून चाकूर व्हड न्हय, तशेंच पाटयलोलो कोण आपणाक पाटयला ताचे वून व्हड न्हय. हें जाणा जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना, कोणाक हांवें वेंचून काडला तें हांव जाणा, पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाडून येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर खोंत उबारल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सोत मानचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगता, हांव धाडटां ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या इश्टानो, जायती जाण आमी घडये मुवीज चलचित्रां आमी पळयता आनी जायते फावटी तातूंत फ्लॅशबॅक, एका मुवीक एक फ्लॅशबॅक आमकां मेवता. आदीं कितें घडलोलें तें परत ताची मॅमरी आमकां पळोवंक मेवता. आयचें शुभ वर्तमान एक फ्लॅशबॅक खंयच्या दिसाचो, निमाण्या ब्रेस्ताराचो. आनी निमाण्या ब्रेस्ताराक जेजून कितें केलें? जेजून आपूण तोस्तांत उदक घेवन ताणें आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी पांय धुवन एक खुणे वरवीं ताणें एक आज्ञा दिली, आनी ती आज्ञा म्हणल्यार सेवे चाकरेची. आनी कांयच तोच गूट परत आमी समोरमूंक परत ताचेर नियाळ करूंक पवित्र सभा आयज आमकां उलो मारता. आनी त्या पासो ताचें शुभ वर्तमान सुरू जाता. शिसाचे पांय धुल्या उपरांत जेजू तांकां कितें म्हणटा? एका दोनयावून चाकर व्हड न्हय. जेजू की कुणा कित्याक करची पडली? ताका असली इतलें ल्हान काम करून एक खुणा कशी आपल्या शिसांक कित्याक म्हणून दाखोवचें पडलें? जेजून घडये आपल्या शिसाच्या जोम्यांत पळयलें आसतलें कशे भाशेन ताचे शीस गर्वान भरल्यात, कशे भाशेन ते स्वार्थी जावंक पावतात. ताचे लागीं जुआंव आनी जाकोब आपली आवयक घेवन ते आयले आनी ताचे लागीं ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक तांणी परवानगी मागली. त्या उपरांत ताणें पळयलें कशे भाशेन शिसां मदें वाद विवाद जालो, तांचे मदें कोण व्हडलो तो. आनी ह्यो सगल्यो वस्तू जेजून पळयल्या उपरांत तांकां एक खोर शिकवण ताका दिवंक जाय आसली. आनी त्या पासत सगल्यांहून ल्हानांतलें ल्हान काम जें एक चाकर कोत्तालें तेंच काम तो आपूण दोनी जावन करून दाखयता. आनी त्याच पासत तो म्हणटा, हांव तुमचो दोनी जावन तर हांवें तुमचे पांय धुल्यात जाल्यार तुमी वचून अशेंच करूंक जाय. आयज आमी ताचे शीस जेजूचे फाटलावदार. आपल्या शिसांक ताणें आज्ञा दिल्ली तीच आज्ञा आयज आमकांय तो दिता. वचोन सेवा आनी चाकरी दुसऱ्यांची आमी करूं. आनीक अशें सेवा चाकरी करूंक म्हाज्या इश्टान खूब कठीण. कित्याक म्हाका म्हजी मान बागोवची पडटा. दुसऱ्यांची सेवा तर हांव करतलो जाल्यार म्हजी मान हांवें बागोवची पडटा. असो एक यादनीक जो एका हॉस्पिटलाचो चॅपलेन आसलो तो अशें बरयता. तो म्हणटा, जायतेच फावटी हॉस्पिटलांत हांव आसा म्हणटच निमाणो साक्रमेंत दिवंक म्हाका जायतेच फावटी आपयताले. आनी जायतेच फावटी ह्या मनीस जेन्ना मरता ताच्या सांगाता हांव आसतालो, जायतेच जाण निमाणो सुस्कार सोडटात तो हांवें पळयला. आनी ही घडी जेन्ना येता तेन्ना हांवें म्हणटा कोणाकूच पडोवंक ना जो म्हणटा हांवें जायत्यो सर्टिफिकेट्स डिप्लोमा म्हाजे लागीं आसात, मॅरिट्स आसात, ते मातशे हाडून म्हाका दाखोवयात, म्हाका पडोवंक जाय निमाणें. वो हांवें जायतेच एवॉर्ड जिखोन घेतल्यात. सगळे एवॉर्ड्सांची एक
शोकेस आसा ती मातशी हाडात हांगा म्हाका पडोवंक जाय निमाणी घडयेक वो जायतीं घरां भाटां बेसा हांवें उबारल्यांत मातशें हाडून दाखयात म्हाका म्हाका पडोवंक जाय अशें कोणूच म्हणूना तो म्हणटा बोलतें जाल्यार मनीस पळयता म्हजे सोर भोंवती कोण आसा हांवें वाडयलेलीं म्हजीं भुरगीं बाळां आसात म्हजी सोयरीं म्हजी शेजारी तांकां बरें हांवें केल्लीं तीं मनशां म्हज्या सांगाता आसात वो ना निमाणी घडयेक कोणाक आमी सोदता वस्तूंक वो मनशांक तुवें तर आपस्वार्थीपणान गोरवान भरून फकत वस्तू पुंजायल्यो त्यो वस्तू निमाणी घडयेक तुज्या सांगाता आसच्यो ना पूण सेवा चाकरी करून दुसऱ्यांक तर तुवें बरें केलां जाल्यार तीच मनशां उगडास दवरतलीं आनी तुजे भोंवतणी तुजे निमणे घडयेक तुका सांगात ती दितली आयज जेजू जेन्ना ही शिकवण आमकां दिता सेवेक चाकरेची जायत्याच मनशांनी अशी बरी सेवा चाकरी केल्या आमी जाणा कशे भाशेन फादर डेमियन ऑफ मोलोकॉय ताजी खबर आमी आयकल्या आसतली एक आयलंड आसले आनी त्या आयलंडार सगळे कॉड फुटलेले मनीस आसले तांकां थंय दवरलेले आनी फादर पिटर डेमियन आपूण तांची सेवा करूंक वेता ताका खबर आसली ह्या मनशांची तर सेवा केली जाल्यार तेंच दुयेंस तीच पिडा ताकाय जावंक शकता तोय मरण वचोंक शकता पूण जेजूचो शिस्त भियेना आपूण वेता आनी तांची सेवा करता आनी तीच पिडा ताकाय जाता आनी तोय हे पिडेचो शिकार जावन मरण वेता गेल्या वर्साक ह्या दिसांनी कोविडाची महामारी खूबच आसली आनीक आमी जाणा ह्या दिसांनी पत्रां आमी वाचलीं जाल्यार कितल्योच ऑबिचरी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी कितलोच लोक मरून गेलो आनी असले महामारीच्या वेळार जायत्याच दोतोरांनी नर्सनी वॉलंटियर्स आपली स्वार्थीपण सोडून जायत्यांची सेवा तांणी केली घडये म्हणूंक जातालें म्हाकाय ही दुयेंस जातलें हांव हॉस्पिटलांत वचचो ना हांव वचोन ही सेवा चाकरी करचो ना पूण तांणी काळजीदार जावन दुसऱ्यांची सेवा केली दुसऱ्यान असलो सॅक्रिफीस पासून केलो घरा वचोन आपली फॅमिलीक सांबाळूंक जाय म्हणून ती घडये सेपरेट रावतालीं थोडीं घडये घरा पासून वचोन आसलीं दुसरे स्वार्थेचेर एकटींच ती रावतालीं असले सॅक्रिफीस असली सेवा चाकरी जायत्याच दोतोरांनी नर्सींनी वॉलंटियर्सांनी केली आयज आमी तर तांची देख घेवन आमची मान वागोवन केन्नाय तर आमकां एक सोयेक मेवता दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाल्यार आमी सेवा करूंक तयार आसूंक जाय जेन्ना आमी केन्ना जेवणाक एका रेस्टॉरंटांत वेता आमकां घडये थंयचे वेटर्स आसा ते घेवन विचारतात आर यू बींग सर्वड आयज हेंच आमी दुसऱ्यांक विचारूंक जाय एक बरो क्रिस्तांव दुसऱ्यांक विचारतलो आर यू बींग सर्वड आनी जेजून अशेंच म्हणलें हांव सेवा आनी चाकरी घेवंक न्हय पूण सेवा आनी चाकरी करूंक आयला जाल्यार आमकां आपल्या शिसांक तेंच तो सांगता दुसऱ्यांची बरी सेवा चाकरी करात आनीक आयज तो म्हणटा हें समजून तुमी केलें जाल्यार तुमी सुभागी तुमकां इनाम फावो जातलो असो एक जाणारो मनीस म्हणटा सेवा चाकरी करप म्हणल्यार इट इज बिटर फॉर आर प्रायड एंड फॉर आर इगो कोडू तें लागता बट इट इज वेरी स्वीट फॉर द सोल दुसऱ्यांक तर तुवें बरें केलें तुज्या आत्म्याक तो इनाम जोडून घेता आनी मान्यवत आज्ञेलान आपल्या जिवितांत अशेंच केलें मान बागोवन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी सदांच ताणें केली दुसऱ्यांक बरें कितें करूंक जाय तें सदांच ताज्या मनांत आयलें आनी बरेंपण ताणें शिपडायलें आनी त्याच पासत आयज आमी ताका मान दिता ताका आमी वोन दिता ताची देख घेवया सेवे चाकरीची मनशां जावया आनी जेजू आमच्या दोनया भाशेन दुसऱ्याची सेवा चाकरी करूंक सदांच आमकां कृपा आनी बळ ही आमी साथ मागुया Ciebie
우돌마다 오간두가 주비보다 박성물 빌레주비 나자우들 받은 하루 인스피도네 예수 보리 отмёши Бог омчидята. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्विसभर मानून घेवं. भोव वर्त्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुपां वरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमळ तुज्या मुखार चडोवन दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्लापतल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोणवाळायेन आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराता उपाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काणी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संदोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Dolbarazzo सर्वेस्पराता सगळे संसार मोल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोंसू. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकासू उसर्गी तुका सोंसू. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. 예수 तुझे मोरोनामी समोरता तुझे 모동치고 모로미 볼고다 तुझा에냐 오미오프레다. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो जिवंतपणाचो बोरवोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योंत धरून दिता आनी सर काडी तुका मानल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू बोरफी, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर बंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजूची आज्ञा आमच्या जिवितांत पाडून आमची मान मागून सदांच सेवे चाकरीची मनशां आमी जावंक कृपा आमकां मागुया म्हणून. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तालनेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोसान ओतरायता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोनमतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jataka wato, Doreko skor ami sonia. Jesu czekamy sobie, Jesu mocno ami sobie. Eko jataka wato, Doreko skor ami sonia. Jesu, czekamy sobie, Jesu mocno
आमी सांगे एकच देवून सगळ्यांक आमकां जेजू वाटा आपले राखून एकच जीवन आमकां भरता प्रत्येक मोगान काजां सुटा एकच देवून सगळ्यांक आमकां जेजू वाटा आपले राखून एकच जीवन आमकां भरता प्रत्येक मोगान काजां सुटा एकच सुंदर आमकां पडटा तो एकच कूड आमी सांगया जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मस्तो आमी सांगले एकच सुंदर आमकां पडटा तो एकच कूड आमी सांगया जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मस्तो आमी सांगले प्रार्थया देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या स्वयंभाक तो वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चडय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन वसूया मोगाल बाबा म्हयनो काजारी जोड्यांक वो काजार जावंक सोदतेल्यांक शिबीर आसतलें काजारी जिवितांत येतल्या आव्हानांक कसो फुडो करचो इगोर्ज मात काजाऱ्या जिविता वयर कितें शिकयता हाची म्हायती घेवंक ह्या शिबिराची बारीक म्हायती भायल्यान टोकट्याचेर घातलेली आसा ती तुमी वाचची मानिवोंत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागर आमच्या गोश्टांत त्रासांत पिडींत आमच्या आकांताच्या वेळार जेन्ना आमी बोवाळतान उलो मारता मानिवोंत आग्नेल देवा कडेन मागून आमच्या आकांतांत त्रासांत पिडींत तो आमकां पावता आयज आलिशा फेर्नांदीस कांदोलिंतान आमकां अशें कळीत लायता कोविडाच्या काळार म्हज्या घोवाक एस्पोगल कॅन्सर जाल्लो पिलार मिसां येवंक जायनासलें कित्याक पिलार बंद आसलें तरी आसतना म्हजी माय कशीय परी पिलार आयली आनी मानेवोंत आग्नेलाची माती हाडली तेच परी फादराक ईमेल करून आमी मागूंक लायलें म्हज्या घोवाक 4 म्हयने पर्यंत आमी मानेवोंत आग्नेलाची माती उदकान फिरोवन पिवंक दिली ते उपरांत बेंगलोर वचून पेट स्कॅन केलो ते स्कॅनार रिपोर्ट गोमलें की म्हजो घरकाराचो कॅन्सर जाय तो उणो जाला आमी देवाक आर्गां दिता आनी मानिवोंत आग्नेलाक बेगीनच सांताचो मान फावो जावंक मागता वा आमच्या भावां भयणांचो भावार्थ तांच्या आकांता तांच्या पिडेचे वेळार आमच्याय काळजा मोनांनी जाय त्यो गरजो जाय ती आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या होच भावार्थ जिवाड करून उबी रावन नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया उपकार मेळूंक मागणें सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बाप्पा
आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचून हें लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आमचे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतभरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणाक कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगोणीत काकुतीच्या देवा, ओगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी तुझ्या पांयां सोरशी आमी मागता. आमी मागता व्हडा विस्वासान विश्वासान तुजी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या आनी बरेपणाक आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मानवंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सोबेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगर्जेचे उगड पर घोटणे उदेशी उगड परगणी उद्देशी मागता. मागता. आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. येशू क्रिस्ताचे नावे. आमेन. आमेन. मोगाल बाबा म्हयनो जायतीं जाणां आमी पिडयेंत कश्टोता. जायतीं जाणां पिडयेंत आसात पूण ह्या जाग्यार नात. जांकां आमी वळखता तांकां आमच्या मागण्यांत आनी मनांत हाडून हे पिडीवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बाप्पा, आमच्यो असोक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडीवंत भावां भयणांचेर बोलेपणाचो करीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमूक आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बाबार दवरून तुका ती अनुभवूं. हे परी भावां भयणाच्या एकवटान सदांकाळ जिवं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं तुमची सोबे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Ula samche deva